दर वर्सा लाखांनी पर्यटक गोंय भोंवडेर येतात। गोंयांत पर्यटकांक आकर्षित करपी कितलींशींच स्थळां आसात। तातूंतलेंच एक म्हळ्यार दिवचल तालुक्यांत बुद्धाचो संदर्भ आशिल्ली लामगांव गुहा। ह्या गुहेक ऐतिहासीक दर्जो आसा, मात आतां ही गुहा खंयच्याय खिणाक मोडून पडूंक शकता अशें दिसून आयलां। तशेंच सुवातेर येवपाक सूचना फलक नात म्हूण पर्यटकांक ताचो त्रास जाता अशी कागाळ पर्यटक करतात। सुवातेर पावतकीर गुहा विशीं ऐतिहासीक म्हायती दिवपी फलकय नाशिल्ल्यान पर्यटक खंत उक्तायतात। आमचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे की कुठेही पाट्या नाही आहेत, काही माहिती सांगायला वगैरे। आता इथे येतानाच आम्हाला 8-10 ठिकाणी विचारत यावं लागलं। त्याच्यातल्या निम्म्या लोकांना तर माहितीच नव्हतं की इथे केव्ज आहेत किंवा काही पुरातन काळातलं हे आहे, हे ह्या गोष्टी माहितीच नव्हते। हे इथे आल्यावरती बघितलं, हे खूप सुंदर आहे, पण ॲज अ सेड की हिस्टॉरिकल ह्याच्याबद्दल काहीच इन्फॉर्मेशन दिलेलं नाही आहे। ह्या गुहांचे 3 खांब मोडून पडल्या आणि एकूच खांब उबो आशिल्लो दिश्टी पडटा। तेच बरोबर खांबाक वेऱ्यो गेल्ल्यो दिसून येता। सुवातेर गुहा वांगडाच सुंदर अशें महादेवाचें पुरातन देवूळय आसा, मात सरकाराच्या अंतर्गत आसून लेगीत गुहा तशेंच देवळाचें जतन करपाक सरकाराचो असो कसलोच हातभार ना अशें थळावे नागरीक सांगतात। शिल्प जे आमकां दिसता पळय ते लामा आणि ताका सारको जे आसा मेळूय खाता, कारण लामा जे आसा पळय ते बुद्धाचे फॉलोवर्स ते हांगा ह्या जे आसा पळय घनदाट अशा अरण्यान तेंच्यांनी येयले आणि हांगा तेंच्यांनी ह्या गुहेंत तेंच्यांनी रावपाक सुरवात केली। आणि कारण अशें आसतलें की हेज्या देगेरूच जे आसा फाटल्यान 2 व्हडलीं तळीं आसात आणि त्या तळयाचें शितल जे आसा पळय तें उदक थंयसर आसा आणि हांगा थंडसाय, कारण हे सगळे फुडल्यान जे आसा पळय ते रान आणि ह्या रानांत जे आसा पळय कोणूच जे आसा पळय त्या वेळार येयनासलो, ताका शांत अशें रावपाक मेळटलें आसूं येता आणि म्हणून जे लामा वयल्यान जे आसा आमच्या गांवाचें नांव लामगांव जालें आणि कालांतरान तें आसा लामगांव म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा। दुख्ख इतलें दिसता की आयज जेन्ना आमच्या जाणट्यान सांगलेलें तेन्ना तेज्या वेळार आमकां जे आसा पळय ते सादारणशी जी आसा पळय ती गुहा आमकां पळोवपाक मेळटाली। हांगा येवपाक खूब त्रास जाताले, पूण तरी आसतना जे आसा पळय ते आमचे शाळेचे किंवा बाकीचे जे वनभोजनाच्या रुपान जेन्ना ते आमकां हांगा हाडटाले तेन्ना हे खास करून आमकां हें शिल्प दाखयताले। आमकां अभिमान दिसतालो की ह्या गांवांत जे आसा पळय ते लामा गांवांत लामाचो संदर्भ आसा, बुद्धाचो संदर्भ आसा आणि बुद्धकालीन जे आसा पळय गुफेचो संदर्भ आसा। पर्यटक इंटरनेटार मुद्दाम सोदून ह्यो लामगांव गुहा पळोवपाक येतात, मात ताची जाल्ली दशा पळोवन पर्यटक निराश जातात अशें थळावे नागरीक सांगतात। हांगा जवळ जवळ जगातले जे आसा पळय न्हू ते ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, त्याच बरोबर चायना, जपान हांगासले जे आसा कितलेशे ट्युरिस्ट हांगा येवन वयतात आणि येतात आणि हे पळयल्या उपरांत ते जे आसा पळय ते निराश जातात आणि निराश जावपाचें, कारण आमी जर पळयलें आयज जवळ जवळ जे आसा हेजे 3 खांबे मोडलेले आसा, एकूच खांबो जो आसा पळय जितो आसा आणि कालांतरान तो गेल्या उपरांत जे आसा सबंद हे कोसळपाची शक्यता आसा। दिसपाक जरी हें सामकें एकदम हें दिसलें जाल्यार हांगासून भितर गेल्या उपरांत जे आसा पळय ते भितर अशाच प्रकारचे चौथरा आनी एक भितर पळोवंक मेळटा आणि भितून जे आसा पळय 2 वाटेंतल्यान वचपाक अश्यो गुहा थंय भितरय आसा। म्हणून सरकाराक जे आसा सरकार उदासीन आसा, सरकारूय बाबडे कांय करिना, कारण जे लोक जे आसा पळय ते व्हडले व्हडले संस्कृतीच्यो व्हडल्यो हिंदुत्ववादाच्यो अश्यो व्हडल्यो गजाली मारतात ते, पूण अशा प्रकारची ही शिल्पां तांकां जे आसा पळय सांबाळून दवरपाचें मात तेंच्या कडेन हें जायना। तांकां जे आसा गर्व से को हम हिंदू है, मंदिर वही बनेगा जहाँ जन्मे थे से राम प्रभू अशें म्हणणारे लोक हांगा सायडीकूच जे दुसरे गोंय जे आसा पळय ते महादेवाचें जे आसा पळय टेंपल आसा तें मोडपाचे परिस्थितींत पावला, पूण तेंचें लक्ष ना। गुहा आशिल्ल्या सुवातेर लागसारच मायनिंग वेवसाय चलता। ताचो परिणाम म्हळ्यार मायनिंगाची धूल आनी कोयर ह्या गुहांनी दिश्टी पडटा। ह्या विशीं सरकाराक तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांक कितलेशेच फावटी कळयले, मात कोणूच दखल घेना अशी कागाळ थळावे नागरीक करतात। व्हडलें कारण म्हणजे फाटल्यान मायन चलता आणि मायनीचें जें रिजेक्शन आमकां जळमाळ आमकां सगळ्याक दिसतलें रिजेक्शन ते ह्या गुहेंतल्या भितूनसून येयल्लें तुमकां सगळें दिश्टी पडटलें आणि त्यामुळे जे आसा ही गुहा पूर्णपणान जे आसा पळय नेस्तनाबूत जावपाचे परिस्थितीचेर येयल्ली आसा। पूण कितलेय फावट तांकां वचून आमी सांगलें किंवा जे आसा तेंचे कडेन प्रयत्न केलो जाल्यार ते कांय करिनात, कारण एकदां ती ना जावन अशें दिसता, कारण ह्या गुहे पोंदाकूय जे आसा पळय न्हू ते कितलेशेच पळय जे आसा पळय न्हू ते हांगा तेंचे ओर जे आसा पळय मेळटले, म्हूण तांकां घडये दिसता आसूं येता ही सोंपल्या उपरांत पोंदांतली संबंद ह्या जे आसा पळय ते वाठारांतली जी आसा पळय ती ओर ह्या गुहे पेक्षा ज्यादा किमतीची आसूं येता अशें तांकां दिसता। गोंयांत अश्यो पुरातन वास्तू कमीच आसात, तांचें जतन करूंक जाय, मात सरकाराक असल्यो वास्तू वाचोवन दवरपाची इच्छा ना असो आरोपय थळावे नागरीक करतात। आणि आपुणूय कांय करिनात, तेंच्यांनी जे आसा पळय ते लक्ष हांगा घालचें, बेगीनच लक्ष घालचें ह्याच खातीर, कारण गोंयांत अशा प्रकारच्यो जे आसा पळय ते खूब कमी वास्तू आसात आणि कमीच आसा अशें म्हणिना, तर तेज्या पेक्षा जे आसा पळय तेंचें सांबाळून दवरपाक प्रयत्नच केल्लो ना। आरडीएक्स खातीर दिवचलच्यान दिनेश करपे।